संतोष बरीत काळजा आणि मोगात बरीत एकवटा बघते नामी सर्या भितर देवाच्या मंदिरा कैसर दवाते मोचे नामी संगी मेळटा कैसर आवासा सदा तांचे मोदेका जेजूचे उतर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें संतोष बरीत काळजा आनी मोगा बरीत एकवटा भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरांत. बल्का जिजूक अर्गन सावन हिमिसचे बलिदान भेटयतात जेन सिक्वेरा आनी कुटाम प्रेमलिम आनी कुटाम तशेंच कुटमांत सरल्या सरतम्यान शांती मागून लॅन्सी रीना रिवा रोच पौल आनी ॲलिस रेगो हांच्या आत्म्याक शांती मागून जेसिंता पिंटो आल्बर्ट आरान्ना विल्फ्रेड आरान्ना राहुल फर्नांडीस हांच्या आत्म्याक शांती मागून आयरीन आरान्ना तशेंच राणी एलिझाबेथ हिच्या आत्म्याक शांती मागून जेराल्ड क्रास्ता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भाऊ भयणीनो, कालच्या दिसा आमी पेंतेकोस्ताची परब संभ्रमली आनी ही परब संभ्रमून आमी पास्का काल आखेर केलो. आस्तावण आमी लितुर्जीक वर्साचो सादो काळ आमी आरंभ करता आनी हो हप्तो साद्या काळाचो नवो हप्तो. आनी आयच्या दिसा आयची लितुर्जी आमकां मोरी पवित्र सभेची माता हे स्मरण करूंक आपोवन दिता. तर हो नवो काळ आमी आरंभ करता आसतना आमच्या पवित्र सभेंतय आमी आमचो मान आनी गौरव आमी चड करया. पवित्र सभेंतय आमी चिडकून रावून पवित्र सभेन सांगल्या त्या उतरा प्रमाणे आमी आमची क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करया. ही कृपा तो सर्वेस्पर देव आमचे मरी माये मुखांतर आमकां फोव करून दी म्हूण ह्या मिसेच्या बलिदानांत आमी कालतेपणी मागया. ह्या बलिदानांत फोत बरी मोठो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. त्या सर्वेस्परा देवाची काकुळट आनी भुकसाणे मागून आमी संगता मागया. हांव पातकी सर्व पदवीदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो सुन्या उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडाक उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसरलो घेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सस्तच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, questa काकूत कर, questa काकूत कर,
Somia Kakuka Somia Kakuka. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुड्यात्म्याची भलायकी दी आनी भगेन नित्य आमकां मरयेची विनवणेन हे जिणेच्या दुखांत आमकां सोडय आनी सस्लोसो संतोष बगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत चेताराज वर्सलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजे सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सर्पान म्हाका फसायली आनी हांवें तें केलें. तवळ सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून सर्व जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिरा पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें, तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजें मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे कोठेक खोंस मारतलोय. मनशान आपले बायलेक येव म्हूण नांव दिलें, कित्याक जियेतल्या सर्वांची ती मूळ आवय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकातय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकातय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परा तें संतोसता म्हजें काळीज. म्हज्या देवा सवय मेळटा म्हाका बोळ गठाय. म्हज्या दुस्मानांची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण संतोसता. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकातय म्हजें काळीज संतोसता. बळवंतांचें दोणू मोडून पडलें, पूण अस्कत्यांचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतले तो दिसपट्टो ग्रास सोडूंक वेतात. बुकेन मरतले ते आनीकी कस्त व्हांवन काडिनात. वांजडे जावन आसली 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकातय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. फोंडाक देंवयता आनी तें तावन वयर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळ काय धाडटा आनी ग्रेस्त काय दिता. तो सुधरणेक शेवटिता आनी उखलून उबारता. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकातय म्हजें काळीज संतोसता. धुळींतली दुबल्या धाकट्यांक तो उखलता. गरीबांक कोयरांतली वयर काडटा. कुंवारा मदें तांकां बसयता. मानाचें सिंहासन जण एकल्याक नम्यान दिता. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकातय म्हजें काळीज संतोसता. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
mucar morir, manola favosale, तुझे दावजल बलो, Christam somi. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवाम परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजूची आवय ताच्या आवयची बहीण क्लेयोफासाची पतीन मरी आणि मगदलाची मरी ताच्या खुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन चिजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, 2018 इसवेंत पापा फ्रांसिसान आखे पवित्र सभेक मोरयेक पवित्र सभेची आवय म्हणल्या नांवान मान करूंक आपोवणे दिले. आनी 2019 वर्सां तावन म्हणजे आदल्या वर्सां तावन हे स्मरण पवित्र सभा कर्ण आसा. मोरी पवित्र सभेची आवय. आनी ह्या वेळार पापा फ्रांसीस हे हाका उद्देशून अशें म्हणालो, आमी कित्याक पवित्र सभे मोरी पवित्र सभेची आवय म्हणल्या नांवान मोरयेक मान करी जाय म्हणटाना तो म्हणालो, पवित्र सभेंत आसच्या हर एकल्या गोवळ्यातय, हर एकल्या धार्मिकातय, हर एका लायकातय आवयपणाचे शेगून तांणी वाडोवंक जाय. आनी ताचे वरवीं हर एकल्याक, हर एका क्रिस्तांवाक अक्रिस्तांवांक त्या आवयपणाचे शेगून माऊल्या मेळोवंक जाय म्हणून पापा साहेबान सांगले. म्हणजे आमी हर एकल्यांनी जी कोण पवित्र सभा क्रिस्ताची पवित्र सभा आमी हर एकल्यांनी आवयपणाचे ते शेगून आमी आपणावन आमी हेरांक दिवंक जाय म्हणल्या उद्देशान हे स्मरण आमी आज करता. आनी हे स्मरण पेंतेकोस्त परबेच्या दुसऱ्या दिसा म्हणजे पेंतेकोस्ताची परब आयतार आमी संभ्रमता आनी ताच्या उपरांतल्या सोमारा हे स्मरण करूंक आपोवणे दिला. कित्याक म्हळ्यार सुरवातेची पवित्र सभा आपोस्तलच्या संगी मोरी थंयसर आसली. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, जेन्ना त्या वयल्या कुडांत आपोस्तल आनी मोरी सांगाता मागणे करनासतना थंयसर पवित्र आत्मो देवून आयलो. आनी थंयसर त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बळान शक्तीन ते आपोस्तल पवित्र सभा मुखारसून व्हरून गेले. जेजूचे शुभ वर्तमान परगटूंक भायर सरून गेले. धैर्यान तांणी पवित्र सभा त्यांनी मुखार हाडली. त्या देखून पयली पवित्र सभा ते आपोस्तल आनी मोरी थंयसर आसली देखून मोरयेक पवित्र सभेची आवय म्हणलें नांव दिलां म्हणयेत. तर मोगाच्या भावांनो भयणीनो, हे नांव पवित्र सभे मोरी पवित्र सभेची आवय
ती नोवेंसगी आमी पळयता बरी एक जायतीं नांवां आसात. जायत्या नांवान बिरुदान बरी एक उल्लेख आमी करता. आमचे लदीन आमी पळयली तर त्या लदीनेर जायतीं नांवां बरी एक आसात. तर हे एक नांव कित्याक? मोरी पवित्र सभेची आवय पापा फ्रांसिसा नोवेंस कडेन लेगी ना. मोरी पवित्र सभेची आवय म्हणलो बिरुद हें नांव सुरवातेच्या पवित्र सभेंतावनूच आयला. आमी पळयता पवित्र सभेच्या त्या पयल्या बरो उपरांत आमी पळयता सांत आगोस्तीन आपल्या बरो उपरांत बरोवन अशें बरयता, मोरी सोमेस्त भावार्थ्यांची आवय. मोरी सोमेस्त भावार्थ्यांची आवय. आनी भावार्थी म्हळ्यार कोण? भावार्थी म्हळ्यार पवित्र सभेचे सांदे. आनी पवित्र सभा म्हळ्यार कोण? पवित्र सभा म्हळ्यार हर एक क्रिस्तांव पवित्र सभा. पवित्र सभा म्हळ्यार एक बांदप एक बिल्डींग तशें कांय न्ही. पवित्र सभा म्हळ्यार हर एक भावार्थी मनीस पवित्र सभा जावन आसा. ते देखून सागोस्तीन म्हणटा मोरी जावन आसा भावार्थ्यांची आवय म्हणजे पवित्र सभेची आवय, आम्हा सर्वांची आवय. कित्याक आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकले जेन्ना जेजू थंय खुर्सार काडून आसतना आपल्या आवयक आनी मोगाच्या शिसाक पळोवन अशें उद्देश दिता. आवयक पळोवन म्हणटा, आळे हो तुजो पूत. आनी जुवांक पळोवन जेजू म्हणटा, ही तुजी आवय. आनी आमचे पवित्र सभेचे बरयणार अशें म्हणटात, थंयसर जुवांव पवित्र सभेक एक साक्ष जावन थंय आसलो. त्या देखून थंयसर जेजू मोरयेक पवित्र सभेची आवय करून दिता. आनी उपरांत सान लियो पाप साहेब तो अशें म्हणटा, जेन्ना मोरयेन जेजूक जल्म दिलो तेन्ना मोरयेन आमकां हर एकल्याक जल्म दिलो. जेन्ना मोरयेन जेजूक जल्म दिलो तेन्ना मोरयेन आमकां हर एकल्याक जल्म दिलो. आनी मुखारसून म्हणटा, जर क्रिस्त इगर्ज मातेचो मस्तक तर आमी त्या मस्तकाचे सांदे आसतना खंडीत जावन मस्तकाची आवय तर मोरी जाल्यार त्या कुडीच्या सांद्याची आवय मोरी जाता. तर मोगाच्या भावनान भयणीनो, मोरी पवित्र सभेची आवय म्हणजे आम्हा सर्वांची आवय. कित्याक आमी सर्व एक पवित्र सभा जाता. त्या देखून आज आमी हे स्मरण आमी करता आसतना जे कितें जेजून जुवांक सांगले आमी मोरयेक आमच्या आवयक घेवंक जाय. आनी पवित्र सभेक आमची आवय माता करून घेवंक जाय. आनी जे कितें पवित्र सभा आमकां शिकयता ते आमी आमच्या जिवितांत पाळून खरे क्रिस्तांव खरे क्रिस्ती परजा आमी जावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. तर मरयेच्या मजतीन ही कृपा आमकां सर्वांक तो सुरेस्पदेव फावो करून दी. आमी खरे पवित्र सभेचे सांदे जावन आमी जेजू क्रिस्ताचे खरे पाटलावदार जावंक तो देव आमकां कृपेन भरमून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी खालतेपणी मागया. घेऊन आयल्या काणिको तुझ्या पायांतळा, म्हणून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका उंडो भगवानचो मनशा वावरान केल्लो प्रितमेतो दिल्लो करतो उंडो आमकां जिविताचो.
भाऊ बहिणींनो, म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या न्याक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या आस्पतान अंकुर येतावन जल्म घेतना तेचें अंकुरपण विबाडूंक ना, पूण विचित्रान तें पवित्र केलें. आपणे घेतल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्षामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वते आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पवित्र सभेची आवय म्हूण मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगळटा. आपल्या अंकुरपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्या आस्पताची आवय ती जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फंकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वखणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उन सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उन सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धरून ही दिनी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसंत समर्पणची. ते स्प्रे जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान धीर वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी खराराचे हे रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawarta so good pergatuya. तुझ्या कुर्सानी पूर्ण जीवनपणावर तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीतच उंडो आनी सगळ्यांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका धन्यवाद. आनी जेजूची कूड रगत आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर.
तांकां इश्ट गती मेल्ल्या समेस्तांक जे परजळीत मुखां मळपळे मुख फोवक आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता अशें आमकां मेरी देवाची मेज सांगाती बघेन झुजे ती सोपती बघेन धम दुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पदा वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून सोम्यान शिकेले प्रार्थन आता मी धीर घेवन म्हणया आमच्या पप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमक शिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशरत एकट्यान आमकां जोदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमे जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दोमदूतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण जे पवित्र सभेच्या भोवरताची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सक एकवटान सांबाळ तुजे दराज वर्स लयता आई ससनाच्या ससनाक आमेन. पुनर्जीवन जाल्या सुमे जेजू क्रिस्ताचे शांत समाधान सदां काल तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं माया मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमचेर जळती आनी ख्यास्त जाली जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकात दी. बाबयनीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या सुमयाच्या पवित्र जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सहभागी सुमया तुमचे पितरेचे पाप खावना पूण तुज्या उतरणीस म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. अर्गान दिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्ल्या त्या सरोकारान व्हडा संतोषान भक्तीन मानान हसिता तुजें नांव. म्हाका सोम्या आसा जावं तुजें नांव अत्यान सदां धन्या मोच्या राव सर्ग सम्माका
खातीर मनात हरसिता तुझें नांव. प्रार्थुया. कणमळ्या बाप्पा भाग्यवन आमकां मरेक आमी आसमान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणांत दोशी केले आहे. देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. ते सांगकारमयेची देख घेवन तेचे वरवीं आमकां फोज जाल्यार सुडवंदराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां करपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोरये तू तेणे देवाचे मंदिर मनशा पुताचे सुंदर दोडू सोन्याचे परगळत्याचे नाव तुळे सृष्टीचे बंडर भरपर कृपेचे अंकाराच्या पात्यांक तुले केपांत्याचे. माय तुजो उपकार बावडटा नाव तुझे संसार गाजयता. मागून माये मागता सर्गीचे बेसांव. माय तुजो उपकार बावडटा नाव तुझे संसार गाजयता. मागून माये मागता सर्गीचे बेसांव. मोगाळ पुता सोवे आमकां बरी आशीर्वाद भगवान क्रिस्ताचे कुरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.